रिएक्शन अरे मीडियाक सोड मरे म्हणजे सांग सांग चल अशें कशें ना तुम्ही एकट्या कॉल सोडलो एकटा मिटिंग चल चल तू तो गेलो बे आमकां अरे मीडिया कोणी सोडणार का मला हिंदू धर्माच्या रूलाचा तुमचा किती अभिमान नाका तुम्ही सांगा का कोणता अभिमानच ना त्यांना म्हणलं तर सांगून आहे ना श्रेया सांगू लोकांक सगळ्याला आहे ना का फेसबुकार एकटेच सोडटा आणि एकटेच सोडिना कित्याक सोडिनांत कोण कितें आहले आमकां धाडून पण आम्ही त्याला विचारले किती प्रॉब्लेम आता यो घेऊया ते बेगीन पाडायला घेऊया फाटीचं मस्त फाटीचं यो 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 रे पण सांग कित्याक गेले तुम्ही आता कित्याक किती जमलाय आम्ही आता किती गेले तेरी ती तुगी म्हाका फी केले ती मानून घेवप कोणी येता ती पोल्युशन म्हटला न्हू आणि तेणी आणि तेका विशयान कितें म्हटलां न्हू तेणी तेका खबर आहा कितें म्हटलां ते तांकां सपोर्ट करता कोणा तेका अजून खबर ना ते गोंयकार का घाटी घाटी गोंय पयलीं सांग तेका विचार तेका तुका आहा तें हे आसा आणि तेका विचार बाबा गोंयकार का घाटी का म्हणून विचार तेका आमच्या देवीची खबर आहा कितें विचार पोल्युशन जाता कितें येता ते तेका मातशें आमकां जाय थोडं फुडें आनी ते कोण ते आहा न्हू कोण म्हणटा 18 म्हणटा कितें 18 सगळें मायनर गेले ते मोबायल खेळटा काय खेळना कॉलेजीक वयता काय वचना ते आं शिकता न्ही ते तेका सगळें खबर आहा आनी मायनर म्हणटा पूण तेंच्यांनी येवन एक सुकी मागपाची देवळान हय आमी तांकां कांयच करचें ना फक्त देवी कडेन माफी मागपाची आं आनी जे आमकां भाविकांक जे दुखयलां तांकां नेहमी सॉरी म्हणपाचें इतकेंच आणि तुमका कितें सांगलें तुम्ही दोन्ही टॉपिक घेवन येयले दोन्ही सोशल मिडिया बंद जावपाक पुढे 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 त्याच माध्यमान आमी हेजेर पावले आसा की सोशल मिडिया वरसून आमकां त्रास जाल्ले आसा हे सो तेजो सोशल मिडिया आसा तो बंद जावपाक जाय येयल्ले कसले ताका फुडें सरप येयल्ले खेप ते फुडें 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 येत आसतात कितें कसलें ना ते आमकां लागता कित्याक सगळे कोण गावता इतक्यो खंयची बायल हे करता तांकां कसल्यो बुरश्यो उश्यो काय घालता ते
खंयचे व्हिडिओ ओपन करून पळय त्याचे कसल्यो काय आसा पळय त्यो सो टोटल तुमचे 2 इश्यूज जातात ते श्रेया धारगळकाराचो एक आणि ते चली पोल्युशन जाता पळय ते हमकण पोल्युशन केन्ना जावंक लागलो लाकडां तुमी हे करना जेवण रांदताले तेन्ना पोल्युशन जायनासलें आता तुमकां गॅस या म्हणून तुमचो प्रॉब्लेम जालो आणि इतके स्ट्रेस जाता तेन्ना पोल्युशन जायना मरे लाकडां ही सगळ्यांची हेच तो हमकणाक वयता बोला कुंडली गवळी हर विठ्ठल हर भगीमध्ये हर महादेव सीता कांचन स्मरणम जय जय राम श्री गुरुदेव दत्त श्री लहराई माता की जय पयली काम जाय काल जेन्ना तुमी सगळे जाण जेन्ना भितर पुलीस मागणी केली की शेळा धारगळकाराक चडी पांय पडटा पळय आमकां नाकात ते आनी ते नाका आनी घाण गेली गोंयाची घाण गेली तेणी आमकां इतले पॉलिटिक्सान ते आमकां नाका पॉलिटिक्स करू कितले ते हे का कित्याक येयले ते गांवाच्या कर्यान हे हाडटात पॉलिटिक्स कळुले आनी हे कळुले लोकांची कितें वायट आहा पळय ते भायर काडटा बरें कितें जाता बरो भायर येऊ रे ती भायर येऊ बोंब रे असे हाती जाऊ बिलकुल येतो जोरे आता कितें रे ए सौरव कितें मनीस रे भिजून सोडूंक जाय मरे आमकां राईट नाव तुमची किती मागणी आसा राईट नाव आमकां टीव्हीच्या वायट उलयता आमच्या टीव्ही बद्दल ते आमी टॉलरेट करचे ना की आमकां आयच्या आयज जाय आमी सोडचे नाल्यार तुमी हांगाच राव कोणी येतलो आनी कोणी वयतलो ते जावचें आनी पयलीं बायल घाटी बायल येवन अशें उलयताना आमकां कित्याक येतली तुमचें नाव म्हणून निवेदिता गांवकर तुम्ही आता हे सगळं जाण खर्चून सध्या अरेस्ट सध्या अरेस्ट केलं म्हणून अशें उलयता की सगळें गोंयचो कारण घेवन उलयता देवीक लहराई घेवन ते उलयता पळय मनीस न्हू ताका खंय खंय देवान जागो दवरला हांव हे पोलिसां कडेन इतकेंच मागता की तेणे पोलिसांनी ताका हाडचें हांगा उबें करचें आनी आमी लेडीज लोक आहा पळय न्हू ताका धू धुतली इतकें म्हाका थंय मेळ सुद्दां जाल्यार ताका मारताले ताका आमचे गोंयचे उलोवंक ताका दिवना आमी देवीचे तर अजिबात उलोवंक दिवना लहराईचे लोक आमी धोंड रावता कित्याक लागून रावता जोडून काय घालून आता मस्तीतली हे तुम्ही त्याला हे करचे आता ते नाट्य करून हॉस्पिटलात निघला न्हू ते हांगा हाडची इतकीच मागणी आहा आणि काय ना पोलिसांकडे तुझे नाव सांग रुपाली सन्ने नाही अरे आम्ही अरे हांवें आतां पीएसाक झगडी मारले तूं म्हणलें सोडना कसो म्हणलें तितकें तूं विश्वास म्हणलें एकट्याक सोडला म्हणून सगळें आमकां सगळ्यांक सोड म्हणलें कसोच सोडना अरे हांव तूं आमी दुसपाक ते हांव रणजीत म्हणून येयला पळय ताका भितर आमी पयलीं भितर आहा न्हू हांव एसपी कडेन आहा डीएसपी कडेन आहा कळ्ळें तुका
ओय आमकां मेंबर शिकते बिघेत होय आम्हाला हे पण मरे अशें म्हणून गिरीश ओय हो फोटो मारेन जनरल पब्लिकान बंद केला हो फोटो घालतो हो फोटो जनरल पब्लिकान बंद केला तू डायरेक्ट भितर पावलो कितें अरे बाबा हांव कित्याक थांबलो आयक म्हाका आमी पयलो दुबेस्त अरे तशें न्हू आनी कितें म्हणटा घोषणा ऐकली भायर वता म्हणलें ऑर्गूच जावं म्हणलें वेवस्थीत जावं तेची पळय ऑर्गूच जावं मानली आनी सकयल येयलो पयशांनी भितर येयले तांकां सगळें कॅप्चर केलें सगळ्यात मोठ्यान जळटाय कित्याक
काम करा मला काम करता कोण रे आता तर तुम्ही काय म्हणता कोण झालं तुझं काय नाही ते ना व्हिडिओ घेऊन येणार ना ऐक अरे तुमचं काय तर तुम्ही घेतात ना ऐक रे म्हणजे कंप्लीट करतो पहिली मला सांग आता तुम्ही व्हिडिओ घेता ना आपण काय सांगतो पुरं म्हणून घे आता काय तर तुम्ही घेता ना सारखे मरे सर आता ते तुमचा पॉईंट मारता किती गौतमच म्हणतात किती गौतम जाईन अजून ते व्हिडिओ घेऊन माझ्या पुढे पुढले तिथून त्या कोण ओढला सगळं कोण जनरल उलयलं आहे म्हटलं की आहे म्हटलं तो म्हटलं कसं त्या काय म्हटलं बारांना म्हटलं आम्ही होईना म्हटलं. आम्हाला सगळं सोडून आणि ते असे रावल्यात मरे आम्ही पोलीस पण शिकवता. हो व्हिडिओचे नाका दोन अपोलॉजी नाका अपोलॉजी नाका आम्ही गेले काय काय ओले ओले तू आम्ही भितर गेल्ले आनी पिया डिवायस पीक चोरण करा ते पयलांकिनी पालांकिनी गेला खंय आतां ते कितें सांगता की व्हिडिओ पोस्ट की तेजी एपोलॉजी हे करता म्हणून आतां लोकांक विचारलें आमी सगळ्या जोडांक आमच्या ते अरेस्ट ते फक्त ताका अरेस्ट करपाक जाय आणि दुसरी सेक्शनां इतली लायले आसता ते वालांकिणी गेले कशें हेंच्यांनी कशें परमिशन दिलें त्याला कशें केलें मागीर न्हू आतां लोकेशन केलें न्हू ती केल्या आमची सगळ्यांची मिटींग एकूच आहा की ताका अरेस्ट करपाक जाय ते मायनर आसूं आनी मॅचर समोरासमोर त्याने माफी मागून जाय जाल्यार आमी तें हें करता तोपर्यंत तुमी हांगाच्यान ना आमी वाडची ना कारण आमची देवाचेर उलयली ते आता तुमचे मुलीच भितर गेले न्हू तुमकां कितें सांगलें येवन असं हाडटा म्हटलं आता न्यूज येयल्या ही ना म्हणून हांगाचें ना म्हणटा वगैरे हे फिक्सिंग आहे कशें सांगता अर्दे ऐकता न्ही
मॅडम शेतार गेले पियाक मेळपाक कितें पियान सांगले आनी तुमच्या लोकांनी कितें मागणी केली आनी जेन्ना तुमी हांगासर येयले हांकां कितें सांगले पूण कितें आमकां ते हांगा येवन आमकां माफी मागताय आमकां ते बाकी कडेन कितें आसता आमकां पडून गेली ना तेचे वरान माफी मागपाची हांगा येवन आमकां ते खंय आनी ते आमकां खबर ना ते जाणून बुजून ती गेला वचोंक दिले कशें आमचे देवाबाबतीत ते उलयले न्ही बाकी इतली फॅक्टरी चलता न्ही तेका दुवर दिसना तेणी घरा आवय बापूय ल्हानपणांत रांदून दवरला तो दुवर दिसना आमचे देवाबाबतीत उलयला न्ही तेजो आमकां पटो तेका दिसता आम्ही आयकोपाची ना लोकेशन ट्रॅक केलं हांगाच जाय आम्ही आता आहे काय आम्ही पीआय कडे उलयले आता डिवायस पी कडे बी तेका कितें सांगला की तेका आमी रिव्ह्यू काय नाका पळय तेका अरेस्ट करपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी लोकेशन जेन्ना हें केलें पळय न्हू तेन्ना तेजो बापूय आवय बी ती थंय सोडून बी पूण आतां तेका कितें सांगला की तेका अरेस्ट केल्या शिवाय आमी वगीर रावचे ना तेणी सांगला ते येयले काय ना तेका अरेस्ट जर करतले न्हू जाल्यार ते कितें तरी एक सेक्शन 41 हय तेका कोर्टाक आतां तेंच्यांनी लेटर करपाक लायला की परमिशन दी म्हणून आमकां तेका अरेस्ट करपाक ही आमची भाशा तेंच्या कडेन जाली तेंच्या कडेन आमचे जाले सगळे आतां तेणी कितें सांगलां आतांच लेटर करता म्हणून कोर्टाक तेणी आतांच लेटर करपाक लायला पीआय आनी तेका अरेस्ट करपाक परमिशन दी म्हणून सांगला तेका आमी ते केन्ना आतां तेंचे कॉन्ट्रॅक्ट चालू आहा तेका जाता तितले बेगीन हाडटले ते हांगा आमी ते सांगला आनी आमी ते सांगला तेका की जर तेका जर समज अरेस्ट केलें ना जाल्यार आमी लॉ अँड ऑर्डर आमी होसतोडे जंक्शन बंद करतले सगळ्यांचे खंयच्या दिसाक आयज लेटर करून धाडटा म्हटलं तेका कोर्टाक की तेका अरेस्ट करपाक परमिशन दी म्हणून हे जे आहा ते आयजूच सांगले आनी हें सगळें प्रोसिजर तेजे चालूच आहा अरे होय तो उलयता तेंचे कडेन उलयता तेका फाटी घेत तो खंय तर काढपाक
आवाजच येईना मध्ये. परमिशन घ्या म्हणून गेली तो खंय असो ताबडतोब आम्ही त्याकडे जर अरेस्ट जर केले ना कोर्टात ऑर्डर आम्ही जर अरेस्ट केले ना लॉ अँड ऑर्डर आम्ही हाती घेतले आम्ही किती करू शकता कोर्टात लॉ अँड ऑर्डर ते अरे सांगे ना अरे सांगे आम्ही सांगून द्या पण ते जातात बेगीन जाऊन आम्ही तुम्ही काढलेत कोर्टातून गावकडे माहितीच पडा नो माहितीच पडा आम्ही राहतो आम्ही जायला आम्ही सगळे जाऊ त्या कोर्टात कोर्टात ते जाता आम्ही आमचे डेलिगेशन म्हणून आमचे माझा आणि बाकीचे सगळे लोक हे एक आम्ही सांगले की तुम्ही डिले केल्याबद्दल आम्ही एस पी पासून नाही थांबून सांगले तुम्ही ते डिवाईस बिलकुल सांगले आमची त्याच्यात खूप बचाबाची झाली त्याच्याबरोबर कित्याक तुम्ही आसतना तुम्ही वेळागिरी केले आता तो कितें म्हणपालो की आमी ताका सेक्शन कितें ना ते अरेस्ट जावपाक जाय तेणी आतां कितें सांगलां कोर्टाचें परमिशन घेता आमी आनी ताका अरेस्ट करता जर ताका जर अरेस्ट केलें ना न्हू आमी ताका डायरेक्ट सांगलां की लॉ अँड ऑर्डर आमी हातीन घेतली आमी कितें करूं शकता आतां जर हांगा 500 लोक जमी न्हू आमचे कडेन कॅपेसिटी 5,000 लोक जमा करपाची लॉ अँड ऑर्डर जर हातीन घेतली न्हू आनी अख्ख्या गोंयच्या तोंडाक आमी सगळ्या भक्तगणांक जर उलो केलो न्हू ताच्या हातीन हाडवयतले हांकां आमी एकूच विनंती करता की हेंच्यांनी म्हणटा ते ताका ताबडतोब अरेस्ट ते वॉलान कितें आसूं नाल्यार आनी खंय देखील आमची मागणी तुम्ही पोलिसांक कितको टायम दिल्लो असो पळय पुलीस तेंच्यांनी आतां कितें सांगलां की ते वालांकिणी आहा आतां वालांकिणी न्हिदून जर हेंच्यांनी आतां म्हाका सांगून जर समज आतां हाडिना ओडून भायसून चोरांक आनी कोणाक तांकां ताका आमी अजून टायम म्हणजे ताका सांगला जाता तितले बेगीन हाडा म्हणून कळ्ळें तुमकां परत केन्ना येतले पळय आतां तेंच्यांनी कोर्टाक येता ना म्हटलां हे पळय ते आतां कोर्टाचे प्रोसिजर बी चालू आहा पळयता ते कशें येता ते नाल्यार परते मागीर येवचेच पडटलें न्हू आनी कोर्टान दिता पीएन जेन्ना तुमकां फाटल्यान सांगलें की तेंचे मायनर आहा म्हणून ना ते पळय मेजर आहा तेजेर कितें आहा पळय ते मायनर तेणी आधार कार्ड टाकलें मागीर आधार कार्डाचेर अशी डेट कितें आसली म्हणल्यार आतां जेन्ना तेजी पळय ओरिजिनल गावलेली ती एप्रील 2006 एप्रिलान ते 18 जालें या 2024
म्हणजे ते 18+ झाले म्हणजे मेजर झाले ना मेजर किती आधी सेक्शन ऍक्शन झालं पण आम्ही ना आधी आम्ही तो डिमांड करलो ओके दादा डिस्पोज जाता कोणाचे कितें करता पळय ते पळयता मरे मागीर डिस्पोज आमचे हे चालू करतले चालू ते व्हडले तुका पयलींच सांगता सर एरेस्ट तेका केले ना ते हांगा हाडून पासून जाल्यार आमकां लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवची पडटा मागीर खंय बंद करता ते आतां तुका सांगिना देवाक लागून आमचे केस जाल्यार भितर पडले आमकां काय फरक पडना आमी काय भियाना फक्त हे फक्त शिरगोकारांचेर उडोवना अख्ख्या गोंयांत अख्ख्या महाराष्ट्रान पासून पावल्या जे भक्तगण जे कोण तेजे ऋणा पळय ते सगळ्यांची फिलिंग्स सामकी हे जाल्ली कळ्ळें तुमकां नाही आम्ही किती म्हणटा खबर आसा आज आम्ही आयलो म्हणून हो इतली मोठे जाले नाल्यार आयज नाल्यार कशें उरताले आतां आमी आयलो म्हणून आज इतले कडेन पावले जाल्यार खंय आसले कोणाचे आवाज कितें नासलो 4 दिसांनी जाल्यार खंय वेलंगाडी कसा म्हणटले आणि काडपाची ना आणि दीस काडपाची ना आमच्या देवाचे आमकां भंय भक्त म्हणून आमकां वायट दिसता अशें हे उलोवप तेका काल सांगा तांचे कितें फॅक्टरी आहा ते जायना तेच्या तुम्ही हांगा कित्याक लागता आयची गजाल जी घडलेली पळय दिसा ती आयतारी तेका लागून कितें इन्व्हेस्टिगेशन जालां तें पळोवपाक जे ती चेडवाची आवयन हांगा सॉरी म्हटलें पळय ती मायनर एक्सेप्टेड जाल्लें आनी तेन्ना पूण जेन्ना लोकांक कळ्ळें ती चेडूं मायनर ना तेन्ना लोकांक आनी आमकां कोणाकूच आमी एक मानून घेयना की बाबा तेका अरेस्ट करपाकूच जाय म्हणटा आमी हे खंय सोडपाक रेडी ना की तेका चेडवाक हें करपाचें म्हणून सोडपाचें म्हणून आता जाल्यार डिवायसमेंट पालो की तो एक व्हिडिओ काडया कोणाकडल्यान धाडटाय कोणाच्या थोड्यांनी डिमांड केली करया म्हणून हांवें म्हणटा की डायरेक्ट मोबायल विचारया लोकांक विचारया क्रावडाचे भक्तगणा तांकां तुमी कितें म्हणटात तर ते लोक म्हणटाना आमकां ते सॉरी मागपाची गरज सांगता आमी म्हणटा त्या चेडवाक एरेस्ट जावपाक सांगता आतां डिवायसमेंट आमकां आश्वासन दिलां की तो सांगता डिवायसमेंट की कोर्टाक लेटर करतले आनी ताका एरेस्ट करपाक परमिशन दिवपाक ताका एरेस्ट करतले म्हणटा आनी आमी परत एकदां म्हणटा की ह्या चेडवाक अशें पेशंट पर्सनल आमचे पर्सनल काय ना पूण जे कोण आमच्या देवा कडेन देवाच्या अगेन्स्ट उलयता हे आमी सोदता आमी पिशेन दितले परत ते चेडूं आतां जे आतां मायनॉरिटी आवयन जालें की चुकोवन घालवलें जाल्यार आपल्या चेडवाक चुकोवन जालें कल्चर बी तें चुकोवन जायना बरयलें स्पेशली तेणी दुसरी गोश्ट त्या चेडवाची आवय म्हाजे कडेन व्हिडिओ मेळ्ळ्यात ह्या मिडियाकूच धाडलेले आसता ती चेडवाची आवय घरान आपल्या धुवर घालता आनी भितर ड्राय चिली घालता मिरसांग आनी तो धुवर करता शेजाऱ्यांच्या घरान आपल्या देरांच्या घरांनी घालता बी जाल्यार ते चेडवाक आपली आवय करता ते दिसना तुका की आवयचेर घाल एक कंप्लेंट आवयच्या बद्दल एक पोस्ट बरय तूं सो हे देवाक लागून तुका कशें बरोवपाक म्हणजे तुका मेंटल लागलेलें आसा तशें जायना तें सो आमचे सारखे लोकांचे सगळ्यांचे हे जाल्लें आसा की बाबा ते चेडवाक एरेस्ट करपाकूच जाय ना जाल्यार हांगा कितें जावं शकता लॉ एंड ऑर्डर रस्ता रोको जातलो अशें उगी रावचें ना कित्याक आमी उगी रावले जाल्यार माथ्यार पडटा चवथो तिसरो लोक उलयता देवा बद्दल कितले फकाणांतले लोक हे ढोण बीन आसता पळय ते उपास करता घरा भायर बसा ते पिशे म्हणून बसना तेंच्या मनान आसता देवाचें आहा म्हणून ते करतात ते म्हणून सोदता हांव थँक्यू आता हो एकूच इश्यू आसलो तुमचो न्हू काय तो आसलो तो शिऱ्या तो त्याच चेडवाचो इश्यू जालो ताका एरेस्ट करपाक कितें मायनर ना म्हणून स्टार हांगासरल्यान जाल्लें न्हू ताका लागून प्रवीण म्हाका सांग पळय ते फाटल्या दिसांनी मायनर म्हणून इश्यू जालो मागीर ते तुमी अपॉलॉजी मागली तेजे कडच्यान आनी आतां तेणी आवयन तेजे व्हिडिओ धाडलो आतां तो अपॉलॉजीर तुमी एग्री ना ते मेजर म्हणटा मायनर मेजर आहा जाल्यार ताका एरेस्ट जावपूच जाय आनी जरी मायनर जो कोण असले जाल्यार ताका खंय तरी कायदे आसा ताका अपना घर आसा मायनर तर फाटल्याच्यान एक्सिडेंट जालें आमच्या भुरग्यांच्या म्हापसाचे बीन ताका अपना घरान दवरलें तशें हे चेडवाक खंय अपना घरान दवरून ताका ट्रेनिंग करपाक जाय कल्चर शिकोवपाक जाय धर्म म्हणजे कितें तो शिकोवंक जाय सगळ्या धर्माक रिस्पेक्ट दिवपाक हें शिकोवपाक जाय चेडवाक आनी मागीर ते चेडवाक हें करपाचें की भायर सो आतां जर ते मायनर ना जाल्यार जावपूच जाय न्हू चेडूं तशी आमची इतली विनंती आमचे पर्सनल चेडवाक काय ना तेजी फॅमिली कडेन काय ना तेणी आमच्या देवाक म्हटलें म्हणून आमी भायर सरलेलो जाय थँक्यू श्री लहराई माता की उलयता रे
आणि आयज आमी म्हापसा पुलीस स्टेशनार सगळे शिरगांवचे आमचे गांव आमी सगळे हांगा येयले आनी सगळ्यांची भावना दुखलात शिरगांवकारांची तशेंच आख्ख्या गोंयची जितले धोण आसा तितल्यांची मेन म्हणटा तो जे म्हापसाचे चेडू ते मायनर आसले म्हणटा ऑलरेडी ते मायनर ना तेजो मायनर क्रॉस जाला आनी जे आतां आमी पुलीस स्टेशनान येयल्ले इशू वाडलेलो आसा जे श्रेया धारकर तेका एरेस्ट केला जे आमचे थंय तेणी फातर्पेय तेणी आमच्या देवाचेर उलयला आनी अशें आमकां दिसलें जे हे श्रेया जे आसा ते त्या चेडवाक इनवॉल्व आसा म्हणून आयज आमी परतून हांगा येयले आमकां आतां PIन आश्वासन दिलां जे पुलीस स्टेशनान आमकां एरेस्ट करूंक मेळना कित्याक आमी नको कित्याक तें पूण आमी सांगलें मायनर पासून जाल्यार ताका एरेस्ट करूंक मेळटा आनी ताका अपना घर आसा तें अपना घर मायनरांकूच केल्लें आसा कित्याक बारीक बारीक गजाल्यांक खूब जाणांक एरेस्ट करतात ते मायनरांक तेकाय करपाचें कित्याक ते पळय म्हणटा ते लयराईचे हेजो म्हणटा पोल्युशन जाता धुंवर येता हें रॉंग तेजें एक्चुली कित्याक आमी सगळ्या देवाक आमी मानता आमी खंयच्याच देवाचेर वचना पूण आतां पुण्यान आमकां आश्वासन दिलां ताका आमी हाडटले कोर्टाच्या थ्रू लेटर करतले आनी हाडटले आमकां भायर दिलां मिडिया माध्यमांच्या लोकांकडे मेसेज पावूंक सुद्दां कितें आयज ओमकाराक लागून समज जाता म्हणटा पोल्युशन जाल्यार फाल्यां म्हणटले हांकां हिंदू म्हणटले उलपो नाका म्हणटले हांकां पुराय म्हणटले तितूनय पोल्युशन जाता म्हणटले सो मातशें लोकांनी चिंतून उलोवपाक जाय हेजेरूय विचार करपाची गरज आहा आमकां फुडें लोकांक सगळ्यांक देव बरें करूं जालें म्हाका आपयता आनी देव बरें करूं सोंपयता पळय हांव आवलो घेतो तुका भितर पळयता कितें करता ते हितून आपयता